प्रियंका गांधी येयलेली आसा। आमचे तुम्ही सगळ्यांनी पळयला हांगा कशे सगळे आमचे कार्यकर्ते एक उत्सवान हे जाल्लेले आसा। आयज तिजो 4 कडेन प्रोग्राम आसा। आतां आमी वसणा वयता, थंयसून मोरपिल्ला, मागीर मडगांव आनी मागीर दाबोली। कित्याक आयज सगळे आमचे काँग्रेस कार्यकर्ते एक उमेदीन सारखे हांगा जमलेले आसा आनी आयज आमची मॅडम प्रियंका आमी तांकां वेलकम करता आनी एक बरो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटले आनी ह्या फावटी सगळ्यांक आमकां विश्वास आसा की काँग्रेस पार्टी आमची ह्या फावटी सत्तेर येतली। आज प्रियंका गांधी आज गोंयांत आयल्या। डेफिनेटली ह्या विजिटाक लागून एक गोंयांत काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं एक मोठो उत्साह तयार जातलो आनी म्हाका खात्री आसा की ऑलरेडी जें वातावरण आज गोंयांत सगळें काँग्रेसमय जें जाल्लें आसा आनी गोंयकार रावल्या की येणाऱ्या 2022च्या विधानसभा निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा हें आज गोंयकारांनी उमटून उडोवपाचो आज निर्धार केल्लो आसा। आनी जी आज प्रियंका गांधीची आज गोंयांत विजीट आसा आनी एकंदरीत ती टोटल जो आज तिजो शेड्यूल पळयत जाल्यार खूब नवी इंडक्शन जावपाचें आसा। आज ट्रायबल विलेजीन वचून ती ट्रायबल्सा कडेन ती आज इंटरेक्ट करतली आनी इतर अनेक तिजे आज प्रोग्राम्स आसा। महिला कन्वेन्शन जावपाचें आसा, मोल्या जे प्रोटेस्टर्स आशिल्ले तेंचे कडेन इंटरेक्शन जावपाचें आसा। सो हें एकंदरीत वातावरण जर पळयत जाल्यार डेफिनेटली प्रियंका गांधीची जी आज गोंयांत जी विजीट जाता हेतून ह्या गजालीन अदीक भर पडटलो अशें म्हाका दिसता। लोक आसा हे स्वार्थी लोक वचपाच्या वाटेर आसा आनी ते गेले म्हणून ते लिडर जरी काही प्रमाणात हे जे 2 जाण कोण गेल्या हेजो अर्थ असो न्ही की कार्यकर्ते वचूना। जेन्ना गोंयांत हे 10 जाण आमदार जेन्ना डिफेक्ट जाल्ले लोकांक अशें दिसतालें की हे 10 जाण बरोबर काँग्रेस सोंपली म्हणून, पूण आज जर पळयत आज हेच जे 10 जाण गेल्ले आज ते परत येवपाक आज प्रयत्न करता। पूण आमी आज ताका काँग्रेस पक्षान तेंचे खातीर आज दारां बंद केल्लीं आसा। सो सांगपा इतकेंच सोदता की हे जे कोण वता हे स्वार्थी आशिल्ले लोक आज गेल्ले आसा आनी खास करून सांगपा म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी जे आज तत्वांची आज पार्टी म्हणटाले, पार्टी विथ अ डिफरन्स, पूण ह्या पार्टीन आज तत्वां बी सगळीं आज विकून खाल्ली आसा। जे ओरिजिनल कॅडर आनी जे खरे जे कार्यकर्त्यांनी ही जी पार्टी बिल्ड केल्ली तांकां आज सायडीक ओडून पक्ष आज हे काँग्रेसवाल्यांक आज आयात करता आनी इतर पक्षांतल्या आज लिडर्सांक आयात करता। ही कितें मॅसेज दिता म्हळ्यार आज तुमचे कडेन 30 आमदार आसून पसून तुमकां आज भंय आसा। 30 आमदार आसून पसून तुमी आज इनसेक्युअर फील करता की तुमकां दिसता खंय तरी हे आमच्या आज कितें सरकाराच्या हातांतल्यान वतलें म्हणून आनी डेफिनेटली 2022 वता। खंय तरी थोडे जाणटे गेल्या जेंकां पॉलिटिक्स आतां फुडें जावचें ना कशें दिसता ते खंय तरी आयते खावपाक गेले आसतले, पूण तेंच्यांनी ते म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग डिसिजन घेतला आसतलें। हो ट्रेंड खंय तरी आतां काँग्रेसी कडेन येयल्लो आसा आनी काँग्रेसी वारें चल्ला गोंयभरान आनी येता ते असेंब्ली इलेक्शनाक खंय तरी एकूच आवाज आसतलो, तो आसतलो काँग्रेसीचो आवाज आसतलो।